मोगाच्या भावा बहिणीनो, तुमका वाटता बायलेन कामाक वचूक जाय. जर बायल कामाक वचूक गेली तर घरात भुरग्यांचे नुकसान जातले. एक्झाम्पल, तुमची बायल जर आता प्रेग्नेंट असा, ती 9 महिने काही वचू शकत ना. पण ती लहान भुरगी असतात, दूध पित असतात, पुढचे 4 वर्सां ती कामाक वचू शकत ना. जेन्ना भुरगीं स्कुलाक वचतात तेन्ना ती घरासून बाहेर वचू शकत ना. कित्याक? त्यांचे सगळे जेवण खावण सगळे पळोवचें पडटा. आणि समजा ती बायल जर कामाक गेली तर ती काम करून येतले, परत भुरगी लहान भुरगी असली दूध पितले रात्रीचे, तिका त्रास दितले. आणि तुम्ही पण घाऊ आसात ते रात्रीचे ते बायलेक त्रास दितले. ती त्रासान मागीर फ्रस्ट्रेट जातले. तुम्ही घाऊ फ्रस्ट्रेट जातलो. म्हणून कामाक वचूक त्यांनी केन्ना कामाक वचूक जाय? जेन्ना भुरगीं 12th 13th असतात तेन्ना तेणी भुरग्यांनी बायलेन कामाक वचूक जाय. ना तर घरात तुम्ही कितें करात? त्या बायलेक कुठलो तरी बिझनस घालून दियात. चॉकलेट कॅडबरी बिझनस, ना तर तुमचे आनी कितें असले बेकरी असे घालून दियात घरातल्या घरात. बायल कामाक गेली की घरात फ्रस्ट्रेशन जातले. ती भुरगी रात्रीचे ताका त्रास दितली बायलेक, लहान भुरगी, आणि त्यात आणि तुम्ही त्रास दितले बायलेक रात्रीचे. मागीर झगडी जातली, फ्रस्ट्रेट जातले तुम्ही. म्हणून बायलेन कामाक वचूंक नाका. समजलें?